We have achieved a lot and there is lots to achieve. The battle is not yet over. जी वॉर आम्ही केल्ली इलिगल कन्स्ट्रक्शना विरुद्ध, जी वॉर आम्ही स्टार्ट केल्ली along with the protesters who were already there, they had laid a footing for this. I just got alongside them. तांचे बरोबर हांव रावलो, तांकां जॉइन केलें आनी म्हजो हंगर स्ट्रायक करून जे आमी अचीव केले टुगेदर. इट मिन्स अ लॉट टू मी. आनी आयज ही गोंयकारांची विक्ट्री. आयज जी काल आमी जे अचीव केला ती प्रत्येक त्या प्रोटेस्टरांची विक्ट्री जे थंय बसताले आनी टोकन स्ट्रायक करताले. म्हाका तांणी ज्या तरेन ट्रीट केलो एका भुरग्या भशेन ती म्हाका पळयताली सदांच. कितें जालां, कितें कशें आसा, कितें आसा, काळजी घेवप, पल्स चॅक करप, तकलेक हात लावन पळोवप जोर आयला कितें ना. आय मीन इट वॉज व्हेरी इमोशनल बिकॉज ती सकाळी येताली, सांजची वताली खरी, पूण पयलीं येना फुडें येवप आनी बाबा कसो आसा. आनी इट बिकेम अ वॉर फॉर गोवा, अ रेवोल्युशन फॉर गोवा. And I'm happy that it has reached this stage, but demolition ultimately जावप is very important.